न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव दीप्ती काकोडकर। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। ह्या बुलेटिनांतल्यान आमी तुमचे मेरेन दर दिसाचो धांवतो नियाळ पावयतात। तर आयची सुरवात करूया आमचो डेस्क इन चार्ज सुशांत, आयची खंयची म्हत्वाची अपडेट तूं आमकां दिशीत? माटवे दाबोळे जे पेट्रोलियम पदार्थ आसात ते बायांनी सगळे पाविल्ले आसात। बायोस न्ही जाल्यार जे वॉटर सोर्स आसात आनी जी शेतां आसात ती सामकी पेट्रोलियम प्रोडक्टाक लागून पेड्ड्यार जाल्लेली आसात। आयज मामलेदार आसा प्रवीणजय पंडीत आनी जे थंयचे जे थळावे लोक आनी कंपनीचे अधिकारी हांकां घेवन संयुक्त पळोवणी केली। त्या वेळार ताणें एक स्टेटमेंट केलें की प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन हो रिपोर्ट आसा, तो रिपोर्ट आमच्या हातीक लागलो आनी हातून जर कंपनी जी जुवारी कंपनी आसा ती जर दोशी दिसून आयली जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। दुसरे वाटेन लोक म्हणटात की आयज 11 दीस जाले कांयच जावंक ना ह्या विशयाचेर। फाल्यां सकाळी जर कितें जालें, ब्लास्ट जालो जाल्यार करपाचें कितें असो एक हुस्को पडलेलो आसा। बायो प्रदूशीत जाल्यात, उदक ना तांकां, उदकाक लोक पादेशीर जाल्लेले आसात। आतां उदक पिवपाचें खंयचें? दुसऱ्या वटेन ते रांदतात भायर उजो पेटोवन। समजा कितें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण? कंपनीचे अधिकारी किंवा सरकार हेजी जबाबदारी घेवपाक सक्षम आसात काय कितें? अशे तरेचो एक प्रस्न तांच्यांनी उपरासला। थोडे जाणटे लोक आसात तांचे म्हणणे प्रमाण दाबोळी हो सेफ झोन म्हणून ते खंय वास्को सोडून दाबोळे रावपाक आयिल्ले। आतां ते म्हणटात आमी जाणटे जाल्यात, फाल्यां सकाळी कितें जालें जाल्यार आमकां धांवपाक पासून कुस्तार वयतले खंय? थंयच मरपाचें अशें तांचें म्हणणें आसा। 11 दीस जाल्ले, कसलेच तरेची उपाय येवजण केल्ली ना। डिजास्टर मॅनेजमेंट आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान थंय आसात, पूण समजा कितें वायट प्रकार घडलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो तांच्यांनी प्रस्न उपरासला। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनान। थँक्यू सुशांत। तर आतां आमी आमचे अँकर समिधा कुंकळकर। समिधा, आयची म्हत्वाची अपडेट सांगशीत? तामिळनाडूत जाल्ल्या सायक्लोनाक लागून सध्या थंयच्या लोकांची जीण सामकी विस्कळीत जाल्ली आसा आनी हाची दखल घेत वास्कोचो आमदार दाजी साळकार आनी CM रिलीफ फंडा खाला तांकां सगळ्यो गरजेच्यो वस्तू म्हणजे दिसपट्टी लागपी सगळ्यो वस्तू, खाण सगळें तांकां धाडिल्लें आसा। आनी असो प्रसंग कोणाचेरूय येवपाक शकता तेन्ना सगळ्यांनी तांकां हेल्प करचें अशें ताजें आवाहन आसा। आज कांय वर्सां आदीं केरळांत जाल्लो असो सायक्लोन, तेन्नाय तांचेर असोच प्रसंग आयिल्लो आनी आतां सद्या तामिळनाडूत अशी घडणूक घडल्या। तेन्ना जर कोणी तांकां हेल्प करपाक सोदतात जाल्यार तांणी मुखार येवचें आनी तांकां मजतीचो हात दिवचो अशें आवाहन दाजी साळकारान केलां। थँक्यू समिधा। तर आतां आमी आमचे सब एडिटर उषा, आयची म्हत्वाची अपडेट आमकां सांगशी? तुमकां खबर आसतलें दर दिसा भाजयेचे जे दर आसा ते वाडत वचपाक लागले आनी फाटींच कांदो आनी टमाट म्हारग जाल्ले आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार वालपापडी 100 रुपया किलो बाजारात विकतना दिसून येता। तशेंच हेर भाजयेचे दर सुद्दां 50 वयर जाला आनी भाजये वांगडा आतां मसाल्याचेय दर वाडला। आले 150 रुपया किलो विकतात जाल्यार जे लसूण आसा ती 320 रुपया किलो बाजारात विकतना दिसून येता। आमकां पळोवपाक गेले जाल्यार भाजी आनी मसालो हो सदच्या जिवितांत आमकां जेवणाक जायच पडटा आनी खंय तरी ह्या म्हारगायेक लागून सर्वसामान्याक ते घेवपाक परवडना। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार काब दे राम दर्यावेळेर 3 बेकायदेशीर हॉटेलांचें बांदकाम चालू आसा आनी हे खातीर थंयचे थळावे बरेच चाळवल्यात। पंचायतीक तांच्यांनी कागाळ नोंद केल्ली, त्या भायर जिल्लो अधिकाऱ्याकय सांगलेलें। आतां पंचायतीन आनी सरपंचान येवन पळोवणी केल्या। हेजो फुडलो जो निर्णय कितें आसतलो तो आमकां जाणून घेवचो पडटलो तेंचे कडल्यान। आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार नागवे रेडीघाटी हांगा रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयताले आनी ह्या संदर्भात गोमंतक टीव्हीन जी बातमी प्रसारीत केल्ली आनी आतां मंगळारा आयज
तो कोयर उखलपाक मावशी पंचायतीन सुरवात केल्या आनी हो कोयर उखल्ल्या उपरांत थंय CCTV कॅमेरा बसयतले आनी जो कोण कोयर उडयता तांचेर नजर दवरतले अशें पंचायतीन कळीत केला. ह्यो आमच्यो तुमी तिनूय पुराय बातम्यो विस्तारान पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनान. थँक्यू उषा. तर आता आमी या फुडें आमचे अँकर संजना कडेन. संजना, आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशे. वागातोरा पुलिसांच्या गुन्या फाट्यान सोमारा ड्रग्स तस्करीच्या प्रकरणात ब्रिटीश नागरीक जॉन विलियम पार्किन्सन हाका अटक केला. ताचे कडल्यान सुमार 15 लाखाचे LSD पेपर आनी लिक्वीड ड्रग्स जप्त केल्यात. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे 2023 वर्सा खातीर रीज हे उतर वर्ड ऑफ द इयर म्हणून वेंचून काडला आनी हॉलिवूडचो अभिनेतो टॉम हॉलंड हाणें एका मुलाखतीन तें उतर वापरिल्लें. तेन्नाच्यान तें उतर बरेंच व्हायरल जाल्लें. उपरांत ह्या शब्दाचो शोध बीन जावन हें उतर वर्ड ऑफ द इयर म्हूण घोशीत जाला. रीज म्हळ्यार रोमॅन्टीक अपील. रीज हो शब्द मनशाची शैली, मोहकताय आनी आकर्शण हाचें वर्णन करपा खातीर वापरतात. पोरू वर्सा ऑक्सफोर्डान गॉबलीक मोडाक हे वर्ड ऑफ द इयर म्हूण घोशीत केल्ले. ते प्रमाण अंदू रीज हें उतर वर्ड ऑफ द इयर म्हूण घोशीत जाला. थँक्यू व्हेरी मच संजना. तर आता आमी या आमचे सब एडिटर रश्मी आयची म्हत्वाची अपडेट आमकां सांगशे. दिप्ती, आयज 2 बातम्यो आहा एक्चुली महत्वाची. एक आसा ती कीर्तीनगर बेतोड्या एक पायपलायन आसा नालाची, ती चॉक जाल्ली. 2020 वर्सा ही पायपलायन चॉक जाल्ल्या कारणान थंयसर हुवार कशी परिस्थिती येयल्ली. सेम कंडिशन आतां आसा आनी लोकांनी आयज तेचेर तिडक उक्तायली. कोइन्सिडेंटली थंयसर आयज WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर येयल्लो आनी तेन्ना ताणें हें पळोवणी केलें आनी 15 दिसां भितर हो प्रस्न सुटावो करता अशें आस्वासन दिलां. ही आयची एक बातमी. दुसरी बातमी ती म्हटल्यार जी दोनापावला जेटी आसा ती जेटी प्रायवेटायझेशन करतले असो थेट म्हणजे सरकार करपाक सोदता असो आरोप आमचो जो विरेश बोरकर आमदार आसा तेणें केला आनी हें कितपत खरें तें आतां वेळूच सांगतलो. आनी ताणें म्हटलां जर अशें जायत जाल्यार दोनापावला जेटी आमच्या सर्वसामान्या खातीर एक व्हडलें पर्यटन थळ कशें. पावस आसो गीम आसो थंयसर पर्यटकूय येता आनी गोंयकारूय वयता. सो जर ती प्रायवेट जाली जाल्यार इट इज आय थिंक म्हणजे ते खरेंच रॉंगूच आसा दिप्ती. आनी तेणें आनी एक विशय थंयसर जे वेंडर्स आसतात, पसरेकार आसतात, साबार वर्सां पासून ते थंयसर वेगवेगळ्यो वस्तू विकतात. त्यो वस्तू विकपी मनशांक सरकारान आतां ती स्टॉलां काडल्या आनी कुशीक दिल्या. सो तेंचें म्हणणें आसा की ही जी स्टॉलां दिल्यात ती खूब ल्हान आसा, ती आतां व्हडली जाय. आमकां गिरायकूय जायना. गेट घातले त्याच्या खातीर जो पर्यटक आहा तो थेट सरळ वयता, ज्या वटेन दुकानां दिल्यात त्या वटेन वचना. सो अशे साबार विशय आयज पणजेन घडल्या. ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या आयच्या 7च्या बुलेटिनान. ही स्थिती. थँक्यू व्हेरी मच रश्मी. आता आमी आमचे चीफ रिपोर्टर समीपा कडेन. समीप, आयज खंयची म्हत्वाची अपडेट आसा तुजे कडेन? लोटले फाटोफाट आतां बोरयेच्या थळाव्यांनी जो नवीन बोरी पूल येता ताका विरोध केला. पूण तेंच्यांनी एक स्पश्ट सांगलां आमकां प्रकल्पाक विरोध ना, विस्तारीकरणाक आमकां हायवे एक्सपान्शनाक विरोध ना. पूण जो अलायनमेंट सरकारान थारयला, केंद्र सरकारान मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेसून तो बांदपाक, ताका लागून ताका तेंचो विरोध आहा. सरकार म्हणटा फक्त एकूच घर वयतलें म्हणून थंयचे बोरयेचे, पूण तशें ना. प्रत्यक्षान खंय तेंच्यो चडश्यो घरां, शेतां भाटां, देवळां सुद्दां वयपाची हेजेर आहा. तेंचे आड हो प्रकल्प येवपाचो आसा. देखून हेजेर स्पश्टीकरण दिवचें. सरकार आमकां कांयच स्पश्टीकरण दिना. सरकारान आमकां आयज काळखान दवरला. ते आयज आल्तीन येयल्ले लँड एक्विजिशन डिपार्टमेंटा कडेन तेंची बसका आसली थंयसर, पूण बसका ही पोस्टपोन जाली आनी 14 दवरला तो डिसेंबराच्या बसका ही. तुमकां खबर आतां तो बोरी पूल आसा तेजी परिस्थिती आतां सामकीच बाबत जाल्ल्या. जुवारी पूल बंद आसलो हेवी ट्रॅफिके खातीर. आतां जुवारी पूल हेवी ट्रॅफिकेक ओपन दवरला, हेवी ट्रॅफिक प्लाय करता. देखून ताका इमिजिएट एटेन्शनाची गरज आसा. तो केन्नाय घोव जावं येता, सांगूं येना, ती गॅरंटी ना. पूण खुबशे अशे एक्सपान्शन आसा. तेन्ना गेल्या फावट आमी हांगासर बोमा पासून एक्सपान्शनाक खर विरोध जाल्लो. ते रस्त्याक घरां वयता, देवळां वयता करून. बोमाचे आनी बोरयेचे तेंचे म्हणणें एकूच. तांकां हायवे थंयसर जाल्लो जा हायवेक तांचो येना. तुमी दुसऱ्या वाटेंतल्यान खंयसून तुमी वाट सोदात. गांवांतल्यान तुमी हो हायवे व्हरूं नाकात. तुमी बाकीच्या शेतांतल्यान व्हरता, तुमी फ्लायओवर घालून व्हरता, दॅट इज वेल एंड गूड. तुमकां बरो अलायनमेंट दाखयात हायवेचो, जो आमकां त्रास येना आनी जो आमच्या आड येना म्हणून अशी तेंची मागणी जावन आसा. येस, थँक्यू समीप. तर आता आमी आमचे रिपोर्टर वर्षा आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशे.
हय सो तुमकां रश्मीन आतांच अपडेट दिला की विरेश बोरकर दोनापावल जेटी हांगासर आयज वचून ताणें पळोवणी केली. ताचेच बरोबर ताणें पत्रकारां वांगडा उलयतना 2 मुद्दे मांडले. ते म्हटल्यार पयलो म्हटलो मनोज परब जो आसा तो आरजीचो लिडर आशिल्लो आनी तो 2 दीस पयलीं व्हिडिओ काडटना थंय खंय तरी इमोशनल जालो आनी थंयसर तेणें सांगलें की आमचे जे आरजीचे यूथ जे आसा तांचेर खंय तरी आमी काम करतात पूण तेचेर टिका जायत आसा. ताचेर विरेशान आयज आपली प्रतिक्रिया मांडली. ती म्हटल्यार आमी आरजी म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे आसा तांच्यांनी सगळे युथान मेळोन आमी कोणाचोच म्हणजे फंडींग न घेता आमचे यूथ जे आसा ते काम करत आसता आनी खंय तरी आतां लोक आरजीचेर टिका करतात, पार्टी आसा ते टिका करतात. सो हाचे कारणानूच मनोज परब जो आसा तो इमोशनल जालो आनी तेणी आपली जी भावना आसा ते दीस मांडल्यो. पूण जरी लोकांनी किंवा पार्टींनी समज जर आमच्या आरजीचेर समज जर आमच्या आरजी पार्टीचेर समज जर टिका केली तरी सुद्दां आमी आमचे जे रेवोल्युशन आसा ते आमी सोंपोवपाक दिवचे ना. आमी जे आमचे गोंय आसा ते राखीत रावतले आनी आमचे गोंयचे जे यूथ आसा तांकां सांबाळून घेतले आनी युथा वांगडाच आमी काम करतले आनी फुडले जे आमचे रेवोल्युशन आसा ते चलयत रावतले. दुसरो मुद्दो म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टान जे 8 आमदार जे भाजपान एंटर जाल्ले तांकां आतां 8 दिसांची मुदत दिल्या, नोटीस दिल्या की तांच्यांनी जे आपले पत्र आसा ते सबमीट करचें म्हणून. ताचेर सुद्दां विरेश उलयलो आनी विरेशान सांगलां की समज जर ह्या 8 आमदारांक आतां अद्दल घडयली ना जाल्यार अशेच 8 आमदार आनिकूय जावपाक शकता आनी लोक तांकां जनता जी आसा ती अशे उडयो मारपाक निवडून हाडिना, खंय तरी आपली जी आसा ती सेवा करपाक हाडटात. पूण तरी सुद्दां हे जे आमदार आसात ते एकदां निवडून आयल्या उपरांत मागीर उडयो मारून दुसऱ्या म्हणजे आतां जशें भाजपान गेला तशें दुसरे पार्टीन वयता तशें न करता आतांच जर तांकां शिक्षा दिली जाल्यार खंय तरी फुडले जे आमदार आसा ते आपूण आतां शिकवण घेतले आनी फुडले आमदार जे आसा ते अशें खंय तरी करपाक पावचे ना. जाल्यार विरेशान अशे 2 मुद्दे आयज पळोवणी करपाक गेले तेन्ना सुद्दां हे 2 मुद्दे पत्रकारांक उलयतना आमकां सांगले. थँक्यू वर्षा. आता मी उत्तेजा तुझे कडेन आयज खंयची बातमी आसा? आयची बातमी म्हळ्यार तुमकां खबरच आसा की सोबीत आनी नितळ शार म्हण दिवचल शाराची वळख आसा. पण ह्याच दिवचल शारांतल्यान व्हांवपी न्हंय प्रदुशीत जाल्या, तातूंत लोक कोयर हाडून उडयतात अशें पालिकेच्या नदरेक आयला. जर कोणी अशें कोयर उडयतना जर रंगे तांकां धरले सापडले जाल्यार तांचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशें पालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगलां. ही बातमी तुमकां सविस्तर बातमी 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. थँक्यू उत्तेजा. आनी एक तुमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिवपाची आसा ती म्हळ्यार आयज फांतोडेर सकाळीं एक ऑस्ट्रेलियन ट्युरिस्ट जो आसा तो चलता निसरून एका वागातोर बांयत पडलो आनी म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान खरीच बरी कामगिरी करून 45 फूट मिटर ती बांय आशिल्ली. तातूंत प्रवीण नायक गांवकर हो जो पळय तांचो दळाचो जवान आशिल्लो ताणें रेस्क्यू ऑपरेशन बरे तरेन हें करून ताका वाटयल्लो आसा. तर अशाच म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर आमचे सगळे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात, सबस्क्रायब करात, पळयत रावात गोमंतक TV. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ताजे कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.